Guys, good morning. कशे आहे तुम्ही सगळी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. सो पेसन मी गेलो इसकला प्रिंसन गेलो न्हिदपा. सो हांवें म्हळ्या हांव तुमकां आयज कॉलीफ्लावर भाजी रेसिपी शेअर करता म्हणून. सो म्हळ्यार हांव कोत न्हू. सो दाखयता तुमकां आतां. ओके, सो पयलो हांव मातशें कॉलीफ्लावर सगळे कातरून बी घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके, सगळे जाले कट करून. सो दाखयता तुमकां कितें कितें जाय तें. ओके, इनग्रिडियंट्स हाफो कट केला हेचो. ओके, एशको कट करून घेयले कॉलीफ्लावर. ओके, हाफो घायला ओके, कित्याक मागीर पटेटो बी घालून चड जाताय न्हू, तेका लागून. मागीर हांवें 2 आनियन घेयले, एशको बारीक स्लायस केले. 2 टोमॅटो चॉप केले. 3 ग्रीन चिलीज घेयले, स्लीट केले एशे करून. हे हांवें 8 गार्लीक क्लोव्स घेयले. तुमकां जर मोटे आहाय जाल्यार 4 घेयात. ओके, आनी हाफ इंच जिंजर घेयला. आनी पटेटोज घेयले 2, एशको कट केले आनी उदका घालून दवरले ते काड जायना जावपाक. ओके, आनी 1/4 कोरिएंडर एशको चॉप केले. आनी ड्राय इनग्रिडियंट्स न्हू आमकां चिली पावडर लागतलो, हल्दी, मस्टर्ड सीड्स, क्युमीन पावडर, जिरा आनी सॉल्ट. ही क्वॉन्टिटी तुमकां सांगता कितू घालता ती. ओके, सो आतां स्टार्ट करुया. सो पयलीं आमी पॅन दवरया तापोवन. हांवें व्हडलें तें घेयलां. हांडे जाल्यार हांडे करूं जाता. हांवें मातशें पॅनाक कोत्ता इसकोण. ओके, आनी बरें तापता तें पयलें. सो हें तापोत म्हळ्यार न्हू आमी हितून हें घालया, हाफ टीस्पून टर्मरीक घालया आनी 1 टीस्पून सॉल्ट घालया आनी उदक एड करुया. ते कॉलीफ्लावर लायक बुडोत तितलें. ओके, सो आतां मिक्स करून घेया आनी 10 मिनट्स दवरया. एक्चुली गोंया आमी एशको कोतालीं की लायक कितें डर्ट आहा आनी कितें आहा जाल्यार हें जावपा मोरपा ती. बट ही एक्चुली क्लिनू आसत ती, बट स्टील ती आमी कोतालीं तेश कोन्न. सो ती सुवय उरलो आहा तेश कोन्न. सो तुमी एशको घालाय. ओके, सॉल्ट आनी 1 टीस्पून आनी मातशें 10 मिनट्स दवराय. ओके, आतां आमगे तापोयल्या हांडी आनी आतां तितू आमी 3 टेबल स्पून ऑयल घालया. आतां घालया आमी तितू 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स. ओके, हाफ टीस्पून क्युमीन सीड्स. ओके, मिक्स करुया. आतां एड करुया गार्लीक चॉप केलो न्हू. मिक्स करुया. आतां आमी जिंजर घालया आनी ते ग्रीन चिली स्लीट केलो न्हू ते घालया आनी बरें भाजया ते. आतां न्हू तितून आनियन एड करुया. ओके, जालें आमगेलें बरें भाजलां. आतां आनियन एड करुया आनी स्टर करीत रावया. ओके, पोंदा लागना जावपाक. आतां थोडे मसालाज एड करुया आमी तितून. ओके, सो तितू आमी फर्स्ट घातली हाफ टीस्पून जिरा पावडर. ओके, हाफ टीस्पून रेड चिली पावडर. ओके, आनी हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर. आतां बरें मिक्स करून घेया आमी सगळें. ओके, आतां आमी तितून एड करुया टमॅटोज. ओके, ते चॉप केलो ते आनी ते बरें लायक सॉफ्ट जावप पासून बरें भाजून घेवया आमी. ओके, तेच्या पयलू तितून 2 टेबल स्पून हांव उदक एड करतलें. ओके, सो आतां ते बरें भाजून लायक सॉफ्ट जावप पासून भाजया आतां. सो आतां न्हू 1 टीस्पून हांव सॉल्ट एड करतलें. ओके, मिक्स करुया बरें करून आनी एक 2 मिनट्सचे कूक करून दवरया. सो आमगे आतां टमॅटोज जाली आनी आतां आमी तितून ते पटेटो एड करुया आनी 2 मिनट्सचे कूक करून दवरया. ओके, सो हेचे पटेटो जाले 2-3 मिनट फ्राय करून.
सो आतां आमी तितू कॉलीफ्लावर एड कोत्तोली. सो ते घालया आनी 2 to 3 minutes बरें कूक करून दवरया ताका तापयांनी मातशें उगत. सो हेचे जाले 2 to 3 minutes. आतां तितू 3 tablespoon वॉटर एड कोत्तोले आनी तितून 1/2 teaspoon सॉल्ट घायलोले. ओके. आनी तुमकां दिसता मातशें स्पायसी बी जालें जाल्यार तुमच्यान शुगर एड करूं जाता तितू. ओके. सो मायन इज परफेक्ट. सो आतां हांव मिक्स कोता आनी जावं पासून आतां ती तापोवन दवरता. ओके. स्लो फ्लेमीचेर दवराय. ओके. सो हेचो रेडी आहा. आतां तितू इल्ली कोरिएंडर घालतले. ओके. ती चॉप केलो ती मिक्स करया मागीर रेडी टू ईट. जाल मुगेली कॉलीफ्लावर पटेटो भाजी. सो ट्राय कराय तुमी आनी म्हाका सांगाय केस जाल ती. ओके. आनी प्रिंसांनी उठवलो भायर आहा बसून कोको मेलन लायन दिल्ले. ओके. सो ताका चोयता आनी मागीर मेवता तुमकां. ओके. आय सी यू लेटर. बाय. सो हेचो जेवपा वयतालें. सो हांवें म्हळ्यार कटलेट फ्राय कोत्ता हेचे आमकां कित्याक ते जाय दीस जाल्यार तिका मॅरिनेट आहा ते जाल्यार आयज काबाब करुया. सो आयज फ्राय कोत्ता. सो जालें जेन बी आनी आमी बसलोलींच आनी येतेच दाखयता. आतां आमगे ती मोचे आनी ती जोतीं काडचो तो आपण घालता. पियेसनाय काडले पत्ते घालता चोय 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 कोत्ता वस्ती पडा. आतां ते सगलें हें कोत्ता थिंगा. सो मागीर मेवता तुमकां पियेसन येयलो म्हणटरी. ओके. हॅलो गायज हेंचो हात मेळटा तुमकां मातशें केंस इग्नोर कोराय. आतां न्हांवोन बी येयलो हांवें म्हणल्यार पियेसन लिमटो मेळटो म्हणून मागीर म्हाका टायमू मेळना हें तें कोत्ता म्हळ्यार. आनी प्रिंसनूय गेलो आतां न्हिदो 6 o'clock जालें. सो आयज लेट दवरता खबर ना मागीर न्हिदतो जालें. सो तो न्हिदो गेलो आनी मागीर हिंगा तिंगा तें कोरपा उरलें काम सगलें किचना हें तें बी सॉर्ट आवट कोत्ता म्हळ्यार वोगोत जालो. हांवें म्हळ्यार चल आतां एंडींग घेवया म्हळ्यार कित्याक म्हाका मागीर तेसूय कोरपा जाय. सो एंडींग करचे पयलीं हांवें कालचे विडियो ते विडियोचे हांवें तो शॉर्ट आवट्स घेवन आहलो न्हू तेका लागून कालचे विडियोचे. सो हांवें म्हळ्यार आयज हांव घेतोलें. ओके. सो फर्स्ट इज गोवन व्लॉग इन दुबय दॅट इज एन कार्मिना मेनेझीस, लारिना मार्टिन्स, इमॅक्युलेट फेर्नांदीस, रोझिना मास्कारेनस, वेनिसिया गोवन ब्लॉग्स आनी आमची गोवन फामील. ओके. सो थँक्यू सो मच. तुमी म्हाका कमेंट कोताय आनी तुमगे मोग दाखयताय म्हणून आनी असो कसो म्हाका सपोर्ट करीत रावाय. ओके. एंड लायक जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय आनी कमेंट करपा विसरो नाकाय आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाकाय. ओके. एंड टील देन बाय. आय विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग.